एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तो कशा आहात तुम्ही? तो आज मंडे ओके. ऋतिक स्कुलान गेला. तो आता हांव बसला हांगा ब्रेकफास्ट करपाक. तो आज ब्रेकफास्टान आसा पुरी. एक्चुअली न्ही सकाळची केन्ना आमी पुरी करनात, कित्याक ते ऑयली आसता न्ही. तो ऋतिकान न्ही कितली जाले तो सांगाता आपल्या पुरी आनी श्रीखंड जाय खंय. हे पळय आपल्या पुरी आनी श्रीखंड खावंक जाय खंय. तो श्रीखंड हाडले आनी आयज पुरी करून दिला. ताका आवडटा श्रीखंड पुरी. खबर ना स्कुलान दिसता कोण हाडटा दिसता गे भुरगे. त्यांची टिफिन पळोवन म्हाका सांगता आपल्याक श्रीखंड जाय म्हणून पुरी. सो आमी नॉर्मली सकाळचे केन्नाच पुरी करना. सकाळचे खायना, रातचे खायनात. केल्यार दनपारचेच मदीं. सो खूब दीस जाले तो म्हणटालो आपल्याक पुरी जाय म्हणून. ओके सो ते केले आयज. सो ते कितें पयर हें केलेलें न्ही चण्याचो रोस, तेतून बरें जातलें. हांव खाता चण्याचो रोस थोडे उरला, तेतून पुरी बरें जाता न्ही. तूं खावना मम्मी जाले ब्रेकफास्ट. ओके आतां आमी ब्रेकफास्ट करून न्ही वयतली पार्लरान. मातशें एक आयब्रो चड आयब्रो ना म्हाका, लायट आहा. मातशें आयब्रो काडूंक जाय आनी हेर म्हाका मातशें ट्रीम करूंक जाय. ट्रीम हेअरकट न्ही ट्रीम करूंक जाय. सो वचया म्हटलें. तो स्कुलान गेला. बाकी टायम सपोज ऋतिकाक व्हेलें न्ही तो एक जाग्यार बसना पार्लरान, तो उलटा. सो म्हटलें आमी या आतां ओके आनी मागीर तुमकां दाखयता आयज आमगे कितें करतले रेसिपी शेअर करता तुमकां. ओके ओके सो पयलीं हांव च्या पिता फटाफट रेडी जाता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके आनी तुमी चित्ता आसतले की आतां हांव कोंकणी उलयतां. हांवें तुमकां काल सांगला व्हिडिओन 1 वीक पर्यंत हांव कोंकणी उलयतलें. पळयता तुमचो रिस्पॉन्स कसो आहा तो. ओके मागीर डिसायड करया आमी. खूब जाणां धाडला हिंदी आनी कोंकणी उलय म्हणून. आतां पळोवया. आनी एकल्यान धाडला कन्नड उलय खंय. आनी कोणें तरी धाडला कन्नडा उलय खंय. कन्नड म्हाका कळना कन्नड, सॉरी. हांवें विचारला हिंदी उलू कोंकणी उलू की हिंदी कोंकणी उलू. लोक बोलतेच की सांगता आन्सर. पता न्ही क्यों. ओके चल आतां ब्रेकफास्ट करता रेडी जाता. ओके मागीर दाखयता तुमकां हांव कितें तें. ओके ते आनी कुकरान घालून न्ही 1-2-3 शिटी काडूंक जाय. ते करून वयतले आमी. येयले की आमी सोंपतेच जातले. ओके आनी आयज सांजचे हांव क्रिसमस स्क्रिप्ट ते माती घालतले आनी नाचिनी घालतले. आयज करतलें हांव ते. जालें आयज 18th फाल्यां 19th क्रिसमस लागीं पावले. चला हांव च्या पिता. ओके च्या थंड जालें म्हाजें. एक्चुली म्हाका कोणाचो फोन येयल्लो आतां. उलयत रावतालें हांव उलयत आसलेलें. सो च्या थंड जालें. ओके चला. ओके हांगासर थोडे बटाट घालून केलेले. आमगेर न्ही कालचे परचे सगळे उरता फ्रिजीन. आनी न्ही चण्याचो रोस न्ही सामकें बरें जाला. इतलेसो दवरला आमी फ्रिजीन. तो श्रीखंड खायना हांव. म्हाका श्रीखंड आवडना गोड खावपाक सकाळचें. म्हाका म्हाका गोड आवडना सकाळ फुडें. च्या मागीर न्ही चेपें लागता. पुरी. ओके चला हांव ब्रेकफास्ट एन्जॉय करता. तो तेन्ना तुमकां सांगलेलें न्ही गोवा बोर्डाचें इनॉग्रेशन आहा म्हणून. सो 15th आसलेलें तें इनॉग्रेशन. सो तो कॅन्सल जालें. सो आयज दवरला 18th. सो काल फूल डे तो थंयच आहा गोवा बोर्डाक परवरी. सकाळीं 7 येयला. रातभर न्हिदोंक ना. सकाळीं 7 येयला न्हालो आनी परत गेलो. सो आतां स्टार्ट ते 10 स्टार्ट जातलें. पळोवया CM कितलें घेता. फक्त 1 hour प्रोग्राम ते. आनी हेंच्यांनी इतले दीस घेतले ते करपाक. सेटअप सगळें बरें केलां. ओके सो रातभर न्हिदोंक ना. ओके तुमकां दाखयता हांव. ओके ते कुळीत तुमकां खबर आसता कुळीत. ताका इंग्लिशीन न्ही हॉर्स ग्राम म्हणटा. हॉर्स ग्राम कुळीत. ओके आयज तेजें हें करतलें मम्मी भाजी करतलें. ओके आनी कितें करतलें शिजोवन सांगता तुमकां एक दाखयता. पळय हेका म्हणटा कुळीत. सो मम्मीन न्ही 2 दीस पयलेच न्ही बरें धुवन न्ही ताका कॉटन कपडे बांदून दवरले न्ही गे. भिजोवन 1 दीस ताका भिजयले. मागीर उदीक सगळें काडून कॉटन कपड्याक ताका बरें घट्ट बांदून दवरले. मागीर अशें पळय स्प्राउट जाता आनी खूब हेल्दी आं. ओके सो आयज मम्मी न्ही तेजें सुक्का करतले. पळय दाखयता तुमकां. सो आमी चिंतले की कुकरान घालून न्ही शिटी काडून दवरया आनी वचया म्हणून. मागीर आयले की आमी सोमतेच करूंक मेळटलें न्ही. बरें लागता हें स्प्राउट सामकें हेल्दी. हॉर्स ग्राम कुळीत. सो हितून घालता सोडा. थोडेशें सोडा घातला. खावपाचें सोडा. मीठ घालता. उदक घालता न्ही. सो तें उदकाचें न्ही तें शिजतलें पळय. हें उदकाक बरो टेस्ट येता कुळिदाचो. ताका मागीर फोडणी मारतली मम्मी. लसूण कढीपत्ता मिरची बी घालून बरें लागता. आनी मागीर हें कुळिदाची ती भाजी करतली. ते येवन तुमकां हांव शेअर करता. ओके आतां हें बंद करतलें आनी हेका आतां 3 सिटी काडटले. ओके सो हांव मदीं मदीं न्ही हिंदी उलयता. सो हांगासर हांव रेडी जाल्लें आसा आनी अजून कुकराक सिटी येवंक ना. रावला आमी.
ओके. सो तुमकां दाखयता हांव खंय पार्लरा वयता तें. सो तुमी हांगा ह्या वाटेन रावता न्ही पर्वरी बीन, तर तुमी वचूं शकता. सो लास्ट टायम हांव गणपती चवथी दिसा गेल्ले त्या पार्लरान. फेशियल बी न्ही सामकें बरें करता. ओके, फेशियल आयब्रो बी बरें काडटा. म्हाका तरी फेशियल खूब आवडलें. बरें मसाज बिसाज करता बरें. पण आयज हांव फेशियल बी काय करचें कित्याक म्हाजे कडेन किट आसा. सो म्हाजे कडेन न्ही VLCCचे न्ही पपया एक किट आहा, तें आतां एक्सपायर जावपा येतलें. सो चिंतलें की घरान करया. सो जेन्ना आमी करता पळय तें सारकें जायना, पण तें आसा म्हाजे कडेन. हांव म्हटलें आसूं करया. सो फक्त हांव ट्रीम करतलें आनी आयब्रोज करतलें. ओके. सो तुमकां दाखयता भायल्यान होली फॅमिली स्कूल आहा पळय, होली फॅमिली स्कुला जस्ट तेजे फुडें आसा तें. सो तुमकां दाखयता मागीर हांव. सो कुकर जाले 3 सिटी. काल न्ही मम्मीन एक झाड लायला, म्हणजे धाकटें कुंडीन आसलेलें तें पळय. इतलें व्हडलें कुंडीन लायलां पूण खरें दवरपाक जागो ना. आनी हें पळय फूल जागो ना. सो आतां भायर सरता, सिलिंडर बंद करून वयता. ओके चला. सो आमच्या कॉलेजीच्या भायर न्ही हांगासर एक तट्टी आसा. पुरो जालें जालें. पांय दुखले मम्मीचे. चल यो सावकास या. आनी भायर बरो वारो सुटला पळय. केंस म्हजे पळय उठता हांगा केंस. बरो वारो सुटला भायर. इतलें कडक वत ना मातशें. ओके सावकास या. तो जालें म्हजें करपा येयल्लें कितें दुसरें जालें दुसरें. ओके तुमकां दाखयता हांव की लास्ट टायम येयल्लें न्ही हांव चवथी टायमार. तेन्ना म्हाका खूब जाणां विचारलेलें पार्लर खंय आसा. ओके सो तुमकां दाखयता हांव. ओके सो नेक्स्ट टायम या तुमी. ओके. तो जस्ट फुडें न्ही सुकूर पंचायत हॉल आसा. आनी हांगासर न्ही फुडें होली फॅमिली गाडी मदींच रावला. आनी हेज्या फुडें न्ही होली फॅमिली स्कूल आहा. जस्ट तेजे स्ट्रेट येयलें न्ही वॉकिंग पळय अशें स्ट्रेट वॉकिंग येयलें न्ही. सो हांगासरूच आहा तें श्री ब्युटी पार्लर म्हणून. ओके हें पळय रस्त्यारूच आहा तें. ओके. सो हांव येयल्लें हांगा आयब्रो काडपाक आनी हेअर ट्रीम करपाक. सो ते हेअर ट्रीम करता पळय हेअर कट ते आयज ना. आयज ते लिवेर आसा. सो फाल्यां येतलें खंय ते. सो हें फक्त न्ही आतां कोण आसतलें पळय चेडूं ते फक्त फेशियल करता आनी आयब्रोज करता. सो हांवें न्ही फेशियल करून घेतलें कित्याक कस्टमर बी कोण नासलेले. म्हणून म्हणटा आयलात न्ही करून घेवया. ओके. म्हाज्या नंतर मागीर खूब जाणां कस्टमर आयले मागीर. ओके ते क्लिनअप करून घेतलें हांवें. फेशियल न्ही क्लिनअप केला. ओके आनी आयब्रोज काडला. ओके हेअर ट्रीम करूं ना हांवें. तें ना खंय फाल्यां येतलें खंय तें. ओके. सो सर्वीस तेंचे खूब बरें आहा आनी सामकें क्लीन आनी नीट आनी सावकास करता आनी बरें दिसता मसाज करतना. आनी हें न्ही संडे बी ओपन आसता. सकाळी 10 ते सांजचे 8 पर्यंत 8 पर्यंत ओपन आसता. संडे ओपन आसता. ओके. इफ तुमकां येवपा बी जालें या तुमी. सर्वीस आमची एकदम बेस्ट आहा सर्वीस. आनी नीट आनी क्लीन आनी बरें करतात. जेन्ना ते मसाज बीन करता न्ही सामकें बरें दिसता. सो ते म्हणपा लागलें की क्लिनअप करून घे. हांगा मातशें काळें जालां म्हणपा लागलें. सगळें ब्लॅक जालां म्हणपा लागलें. करता म्हणपा लागलें आपण. हांवें कर क्लिनअप कर फेशियल करूं ना हांवें. सो बरें आहा. इफ तुमकां येवपाक जाल्यार तुमी येयात. ओके. जालें आमचें. आतां घरा वचून तुमकां मेळटा. ओके. सो पावली आमी घरा. ओके. येताना हें हाडलां मुळे. ते एक बायल बसलेली मुळे घेवन बरें फ्रेश आहा. 20 रुपया. बरें आतां भाजी येयली. ओके. सो आतां न्ही केळी आनी केळी हाडला. असं लांब केळी आसता पळय ते काड घे. ते केळी न्ही साला सपोज काळे पडले न्ही जाल्यार भितर न्ही बरें आसता केळी. आनी रितिकाक टिफिनान कट करून घातले न्ही तो खाता. असले केळी. ओके. मातशें बसता पुरो जालें. तान लागला. उदीक पिया. ओके. मागीर आमी सगळें रेडी करता. ओके. दाखयता हांव. ते मेडिकलान गेल्ले आमी. मम्मीचे मेडिसीन बी जाय आसलेलें. एक कडेन मेडिसीन ना आनी एक कडेन घेतले मम्मीचे बीपीचे टॅबलेट. ओके. ओके. तो सगळें सामान बी आमी रेडी करता. ओके. समजा जेवण करूंक जाय. 12:30 जाली. करता 12:30 जाली. झाडू मारूंक जाय पुसूंक जाय सगळें करतलें मागीर हांव. पुजा बिजा हांव करतलें. पयलीं हें शूट करया. ओके. आं हय हांव मशीन मारता मातशें. ओके. हांव पयलीं मशीन मारून घेता. सगळें रेडी करतली. ओके. मागीर दाखयता तुमकां. सो घरची कामां जाल्ली आसा. मशीन मारलें पुसलें. ओके. किचनान या. ओके. सगळें मम्मीन हांगा रेडी करून दवरला. ओके. तुमकां दाखयता. सो हांगासर पळयात कुळींत 3 सिटी काडून घेतला आनी बरें शिजलेलें आसा. ओके. हेजें सुक्का करतलें मम्मी. आनी हांगासर न्ही तें उदक शिजलेलें उदक पळय काडून घेतलां. हेका फोण्ण मारतलें. ओके. सो पयलीं न्ही हेका फोण्णी मारया तडका. ओके. सो हितून घालता तेल.
आणि कोळीत पळय बरें शिजला आनी सोडा घातली मगे तुवें ताका लागून बरें शिजला आनी हेजी भाजी न्ही चपाती वांगडा खूब बरें लागता ओके आतां हितून घातला कितें घातला सासवां आतां घालया जिरा थोडो जिरा घातला तो आतां घालया कढीपत्ता लसूण बरो वास येतले मातसो लसूण न्ही एक ब्रावन जायसर आमी भाजून घेवंक जाय सो लसूण हांगा भाजलेले आसा आतां तातूंत घालता हल्दी पावडर मिरची पावडर जितले तुमकां तिखट जाय न्ही तितले तुमी मिरची पावडर घालूं शकता बरें ताका मिक्स करून घेयात आतां तातूंत न्ही कुळीत शिजून घेतलेलें उदक घाला बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी हांगासर न्ही मम्मीन न्ही आमटान न्ही भिजत दवरलेले तेजो रोस घालपाचे आमटाचे उदीक घातला मीठ घालया घातला चवीनुसार ओके आनी थोडें घातला ओके बरें ताका मिक्स करून घेयात आतां ताका न्ही बरें खतखतो येवंक जाय ओके आनी कितें घालता ओके आनी हितून घातला थोडेशें सोय बरें मिक्स करा आनी एका बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय मागीर आमची रेडी हांगा कितें म्हणटा हेका तें कितें म्हणटा सांग आतां 25 लाख का सवाल इसको क्या कहते हैं कुळदाचे सार म्हणपाचे कुळदाचे सार ओके कुळदाची भाजी आणि कुळदाचे सार ओके एका बरो खतखतो येवनी आमी भाजी करया ओके एका अजून खतखतो येवंक ना ओके तितून तेल घालता सो काल नेवरी केल्ले न्ही तेल उरलें सो ह्या भाजयेन न्ही सासवां जिरा बीन कांय घालनात ओके सो पयलीं हितून घालया कढीपत्ता लसूण घातला आनी एकाने हांगा खतखतो आयला सो एकाने बरो खतखतो येयला धनिया घालता कोथंबीर ओके सो कुळदाचे सार रेडी अशें पिवूं शकता तुमी पिवपाक बरें लागता हें ओके शीतान न्ही सामकें बरें लागता ओके पळय ओके चल गॅस बंद कर सो हांगासर पळयात लसूण बरो ब्रावन जाल्लो आसा ओके आतां हितून घालया कांदे सो हांगा न्ही 2 कांदो न्ही बारीक कट करून घेतला सो कांदो न्ही बरो फ्राय करून घेयात आनी चड ब्रावन करनाका आतां बस 1-2-3 मिनटांनी 1-2 मिनटां पुरो बरें भाजून घेयात आतां तातूंत घालता टोमॅटो किती घेतला 2 टोमॅटो घेतला ओके बरें ताका मिक्स करात सो हांगासर न्ही टोमॅटोनी मातशें बरें मोव जावंक जाय तातूंत मीठ घालता मीठ घातल्याने बेगिना सॉफ्ट जाता मीठ घालता आनी ताका बरें मिक्स करात सो हांगासर न्ही टोमॅटो बरें मोव जाल्ले आसा ओके आतां कितें घालता ओके हांगा घालता हल्दी पावडर आनी मालवणी मसाला सो तुमी गरम मसाला घालूं शकता न्ही गरम मसाला मिरची पावडर आनी हल्दी पावडर तुम्ही घालूं शकता गरम मसाला घालून केले न्ही बरें लागता हें आतां तातूंत घालता सोय ती बरें ताका मिक्स करून घ्या सो आमकां हें न्ही मसाला मिक्सचर आहा पळय बरें शिजोवन घेवंक जाय कित्याक मागीर आमी कुळीत घालतले आनी कुळीत न्ही ऑलरेडी शिजलेले आसा सो परत आमकां आनी शिजपाक नाका ओके हांगा हें बरें 1-2 मिनटांनी बरें ताका मिक्स करून घेयात ओके सो आतां तातूंत घालता कुळीत घाल उदीक घाल काय ना ओके एकदां तुमी मुद्दम ट्राय करून पळयता बरें लागता आनी सामकें हेल्दी बीन ताका आतां बरें मिक्स करून घेया सो हांगासर न्ही बरें मिक्स केल्लें आसा आतां तातूंत वर घालया कोथंबीर सो हांगा जाल्लें आसा आनी शिजोवपा नाका की ऑलरेडी शिजलेलें आसा ओके सो हांगासर रेडी सो आयज जेवण आसा कुळदाचें सार आनी कुळदाचें सार आनी कुळदाची भाजी कुळदाचें सार आहा पळय तुमी अशेंच पिवूं शकता इतलें बरें लागता आयज बेस्ट जेवण न्ही गे बरें जेवण आयज ओके सो जाल्लें आसा शीत दवरतली मम्मी आतां हांव वयता शावर घेता ओके मागीर रित्वीक येता तो पळय तेन्ना तुमकां मेळयता ओके आयलो पप्पा येवंक ना रे तूं आय म्हण सगळ्यांक कितें आज हें आसलें डिक्टेशन 10 कित्याक मेळोंक ना एक कित्याक रॉंग जालें दाखय कितें आसलें डिक्टेशन
बंद केलंय. डोळे बंद करा. केलं रे डोळे बंद. डोळे बंद. बिगिना. वा व्हेरी गुड. इदिके आज बरे व्हडले काम केलं ताणें रतिकान. अरे हांव विसरलें. हां ओके आयज हें आसलेलें EVS. ओके व्हेरी गुड. आं पळय अशें अभ्यास करूंक जाय. ओके कपडे काड. टिफिन काढला. टिफिन कित्याक खावंक ना. कित्याक खावंक ना. आयज कितें दिलें तुका. हांव सगळें विसरता आयज. ओके पुरी दिल्ले न्ही. पुरी श्रीखंड. आवडलें मरे. आज रितिकाचो डिमांड आसलेलें श्रीखंड आनी पुरी जाय म्हणून. काल ना पप्पा लेट येलो. हो पप्पा सकाळी येयलो 6 सुमार 7 येयलो. काम आसलेलें न्ही. चल कपडे काड न्हावपा वच. ओके सो आतां आमी बसला जेवपाक. रितिकान स्टार्ट केलें. रितिका आवडलें खंय कुळदाचो रोस. सार रोस. टोमॅटो सार. तो समजला टोमॅटो सार म्हणून. कितें आसूं पोटान गेल्यार पुरो. तागे धराव रे. बरें आं ते सकयल दवर मरे. सकयल दवर. भाजी खा ते कुळीत. हां भाजी खावंक जाय रे. इल्लें तें खावंक जाय. रातचें खाता. बरें तुरे. ओके तो माझे थाली पळय. शीत लोणचें कुळीत नंबर 1 कुळीत नंबर 2 सार आनी भाजी. सो न्ही खूब दिसांनी आमी केला न्ही गे कुळीत. तशें पडलेले फ्रिजीन. मग दाखयता पिवन. हा पिवपाक इतलें बरें लागता. बरें रे. बरें लागता पिवपाक. तिखट आंबट सगळें आहा भितर. मुद्दम तुम्ही ट्राय करा. चल जेता आमी. ओके मागीर तुमकां मेळटा. ओके तो चल करया आमी आतां क्रिसमसाची तयारी. माती घालून न्ही तो दनपारां जेवन हांवें काय व्लॉग करूंक ना. सो आतां हांवें जे स्टडीज घेतले. सो आतां करया म्हटलें. आनी फाल्यां हॉलिडे. ओके सो रितीक पप्पा येयला तुमकां मेळयता. असो जाला दाखयत तुमकां. हें पळय फर्स्ट टायम म्हाका दिसता फूल नायट जागो आसा. फूल नायट जागो हाय म्हण सगळ्यांक. हॅलो फूल नायट जागो आसा. ओके जस्ट आतां येयला. ओके आनी एक इव्हेंट चालू आसा थंय सगळें लावून बी येयला. सो 12 सोंपता खंय ते आतां येयला तो. मागीर जेवन वयतलो परत हाडपाक. सारको जाम जाला. तूं कितें उपसयता रे. पळय सांता क्लॉज सारको स्ट्रेट दवर. तशें करप ना. सारकें स्ट्रेट दवर. ओके सो हांगासर न्ही हांवें सगळें काडून दवरला. सो पळय सगळें काडून दवरला हांवें. ओके ओके ते सगळें हांवें रेडी करून दवरला. हांगा माती आसा हांगासर. ओके माती आसा आनी नाचणी काडून दवरला. आनी हांगा न्ही म्हाजे बरे स्टोन्स आहा बरे बरे. सो सायडीन लायतले हांव अशें सायडीन लायतले. माती घालतले. ओके आनी नाचणी घालतले. ओके सो करया. सो आयज आसा 18th आनी एक 4-5 दिसांनी ते मागीर जाता ग्रो जाता. ओके सो ओके स्टार्ट करया. सो लास्ट इयर हांवें क्रिप्ट केल्लेले खबर ना कितें ते नाचणी दिसता एक्सपायर जाल्ले. म्हणजे ते खूब दीस जाल्ले हाडून. झाड प्लांट जावकूच ना. सो तुमी लास्ट इयर म्हणजे व्हिडिओ पळयल्ले न्ही कळटलें तुमकां. सो केन्ना आतां न्यू आहा ते म्हणजे शॉपासून हाडला. बरें दिसता प्लांट ग्रो जाले न्ही. बरें दिसता. राव हाडटा राव. बरें दिसता ग्रो जाले की. ओके सो रितीक पप्पाक खावपाक जाय खंय मूंग दाल. तुका मरे सगळें आवडटा. कितें आवडना तुका. तूं नाक दाखय नाका. राव दे आनी घे मूंग दाल. राव तुका दे तुका ते पप्पाक मूंग दाळ सगळें हाडून दवरता हांव. खावपाक टायम उरना. सो आयज येयला घराडे खा म्हटलें. घे मूंग दाळ इल्लें म्हाका दी. तीर्थ खावपा सगळें उडप ना. ऋत्वीक आनी ऋतीक पप्पाक सकल एक सुद्दां उडप ना. आयता. आं
ओके तो सायडीन न्ही सगळे हांवें स्टोन्स बीन घातला. ओके पळय सगळें स्टोन घातला. हांगा थोडे माती घातला. आतां फूल हांगासर हांव माती घालतलें. हांगा माती घालचें ना. हांगासर पळोवया कितें रेंव ना एट प्रेजेंट म्हाजे कडेन. पळय हांगासर कितें घालपाचें. हांगासर हांव नाचुनी घालचें ना. सो हें वॉकिंग पाथ जालें चल वचपाक भितर. ओके सो हांगा सगळें माती घालतलें हांव. सो हांगासर न्ही सगळें माती घालून जाल्लें आसा. ओके आतां हांव वचून घालता रागी नाचणी. रागी न्ही हांगा घालून जाल्लें आसा आनी न्ही मातशें दाट घालूंक जाय म्हणजे चड घालूंक जाय. ओके जेन्ना ते गुरो जाता पळय तेन्ना सारकें भरता सामकें गच्च गच्च भरता आनी बरें दिसता. ओके आतां हेज्या वयर न्ही थोडेशें माती घालतलें मागीर जालें मागीर. सो हांवें रागी घातलें आनी तेज्या वयर न्ही पातळ लेयर न्ही माती घातला. ओके तो डन आसा. सो हांगासर न्ही म्हाका क्लीन करूंक जाय. हांगा माती पडला सो मशिनान न्ही मातशें क्लीन करूंक येता. ओके सो हांगासर हांव पळयता रेंव आसल्यार रेंव घालतलें नाजाल्यार पळोवया कितें आयडिया कितें येता. ओके हें जाल्लें आसा फायनली. ताका मातशें उदीक स्प्रे करतलें आनी पयलीं हें क्लीन करूंक येता. हांगासर डन जालें बरें. ताका उदीक मारला हांवें. आतां वाट पळोवपाचें केन्ना गुरो जातलें. राव. ओके सो हांगा जाल्लेलें आसा रेडी. सो हांगासर न्ही मदीं हांव न्ही रेंव घालतलें सँड पळयता खंय मेळटा तें हाडूंक जाय. ओके तो फायनली जालें. विचार मेळटा हो पळय दोगांना जेवंक बसला. सो बरी ती बाबा न्हिदलेलो. हांवें म्हटलें उठ पयलीं जेवून घे मागीर ते इवेंट खंय 12 सोंपता खंय. सो ताका लागून मातसो न्हीद म्हणटा ताका. हात बीन दुखता. स्प्रे मारला. ओके जेव मागीर हांव आनी मम्मी जेता. ओके तो डन जालें एकदाचें. कशें जालां सांगा कमेंट करा. तुका विचारूंक ना रे. ओके तो जालें एकदाचें फायनल. सो क्रीम न्ही भायर दवरला. ओके हांगा दवरला हांवें. ओके सो हांगा दवरला. जालें एक काम. गोटो रेडी. तो चला आजचो व्हिडिओ हांगा एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज व्हिडिओ लायक करात, शेअर करात आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. ओके तो मेळया फाल्यां मेळया आमी. ओके तो टील देन बाय टेक केअर. बाय म्हण. आई भूक लागला खंय जेवया आमी चल. रिती गप्पा सगळ्यांक बाय कर. बाय रिती बाय कर म्हण. बाय गुड नाईट म्हण. गुड नाईट म्हण.